नेक्स्ट पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार आता येता संकेत सिनारी, आमचो 6th पार्टिसिपंट संकेत सिनारी तुमच्या मुखार. So a very good evening to all my brothers and their sisters. तर आयज हांगा सगल्यांक येवकार आनी हो शो प्रुडंट कॉमेडी स्टार सद्या इतको फामाद आसा की हांवें तर आतां ऑटोग्राफ सुद्दां बरोवपाक सुरू केल्या, फक्त ते दिवपाचें उरल्या, म्हळ्यार कोणाक जाय तेणें सांगचें म्हाका. बट लायफान मरे हांव कितें तरी एडवेंचर करूंक सोदतालो. सो हांवें केली नर्सींग. सो तो एडवेंचराचो जालो वायल्ड लायफ एडवेंचर. आनी वायल्ड लायफ एडवेंचरान जशें जंगलान रावता तशें हांव रावतालो हॉस्टेलान. आनी जंगलान जशीं रानटी जनावरां आसता तशें बॉयज हॉस्टेलान रावताले चेडे. आनी ती जंगलान कांदे मुळे आनी वनस्पती खावचे पडटा पळय तेच आमकां मेळटाले हॉस्टेलाच्या मॅसान. म्हणल्यार हांव सांगता तुका, हांवें हॉस्टेलाच्यो चपाती, कॅन्टिनाच्यो चपाती एग्जामी गेला, 2 एग्जामी गेला. कितें म्हणून? हार्डबोर्ड म्हणून. इतको टफ आनी मजबूत, फकाणा न्हू. आनी जेन्ना नळाक उदक येनासलें पळय तेन्ना आमी दाळीन न्हाताले, दाळ. फकाणा न्हू. पळय वयली फक्त दाळ तिकी काडप, बाकीचे सगळे सकयल जें उरता पळय ते 100% प्युअर वॉटर. पूण बॉयज आसा पळय तेन्ना रांदप मरे म्हणटा एक पराक्रम. कित्याक ते सांगता, कित्याक दुसऱ्या दिसा प्रुडंटार न्यूज येताली, बॉयज हॉस्टेलान रांदता तेन्ना 1 टमाटर जखमी, 2 ताती शहीद, मीठ आनी पेलो आजुनी बेपत्ता. फकाणा न्हू. इतको पराक्रम. बॉयज रांदप हो एक संशोधनाचो विशय. अरे कित्याक लक्षांत दवरा, रांदतकूच चेडवां आयदनां धुतात, रांदतकूच चेडवां आयदनां धुतात, चेडे आयदनां उमळटा. कित्याक अख्ख्या बॉयज हॉस्टेलान आमचे कडेन एकूच पातेलें आसलें. ते एका पातेल्यान आमी शिजयताले, उकडटाले, रांदताले, कितें कितें करताले. त्यामुळे जर आमी ताती सुद्दां उगडीत न्हू तितून तर ते भायल्यान ते भजे कशें लागताले आनी भितूंतल्यान मॅगीचो फ्लेवर येतालो. तशें आमची ती भुरगीं आसा पळय चेडवां, ती सकाळीं 6 उठ्ठाली, कित्याक 9 आमकां क्लासी आसताल्यो. पूण आमी चेडे फात्तोडेर 8:50 उठ्ठाले. तशें आमी हॉस्टेलान बरी लफडी केल्या. हांवें तरी बरी लफडी केल्या. लफडी कित्याक की चेडवां करता तो मोग, चेडे करता ती लफडी. आनी आमची लफडी मरे झी मराठीची सिरियल्स आसा पळय त्या भाशेन आसली. म्हटल्यार स्टार्टींग कितें, तुला पाहते रे, मागीर तुज्यात जीव रंगला, आनी शेवटा रात्रीचं खेळताले. आतां हो जोक तांकां कळ्ळो पळय ते झी मराठी पळयता, तांकां कळोंक ना पळय तो आजुनूय पळोवप पळयता. पण तो मागीर जशे दीस गेले आमचे, पूण केन्ना मोग कसो मेळोंक ना रे. कित्याक ते सांगता तुमकां. आतां हे सॉंग आयक. तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से हर रोज मैं गुजरता हूँ. हे अरमान मलिकाचें सॉंग, MS धोनीचें. आतां सादो आतां परेश समजा आसा जाल्यार हे सॉंग आयकून तेज्या भितूंतलो मोग भायर सरतलो. नर्सिंग स्टुडंट आनी मेडिकल स्टुडंटाच्या भितूंतल्यान सिलेबस भायर सरता. तू आती हे सिनेमे जब जब सांसें भरता हूँ, तेका येयल्या तेज्या छातयेन येयल्या कळ, तेका जाला अस्थमा. तू जब तेरे हृदय से गुजरती हूँ, तेजो पेसमेकर ना सारको, ही इज गेटिंग अरिथेमिया, तो हार्ट अटॅकान वचपाचो आसा, मोग बीग कांय ना, बिलीव मी. पूण एक लक्षांत दवरा, एग्जामीच्या पयलीं मरे सॉंग आयकून केन्ना वचूं नाका. कित्याक तुका कितें तें याद येयना तें येयनात, तूं सॉंगूच लक्षांत येता. कित्याक हांवें मंगल पांडेचें सॉंग आयकून गेल्लो. सो मंगल ते मंगल 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 मंग ते. सो म्हाका क्वेश्चनाचें कांय येना. बरें तें सोड, म्हाका फुडलें सॉंगूय याद येना, इतकेंच याद येता मंगल मंगल मंगल. मागीर कितें करपाचें, 4 ऑप्शन आसले, ABCD, ABCD, मंगल 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 मंगल. हो ऑप्शन C. ऑक्को पेपर तसो बरयलो हांवें, ऑक्को पेपर. मागीर बापाय फुडें बीन म्हाका गावचें पडलें, मार डाला रिजल्टा नंतर. पूण आतां जे कोण मेडिकलांक वचूंक सोदता, नीट आन्सर केल्या, तांकां हांव सगल्यांक सांगूंक सोदता की तुमच्या आत्म्याक शांती मेळो. म्हाज्यो श्रद्धांजली तुमच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं. भुरग्याक कापासतात सोडलें आसा, तेजो बापूय हांगा ऑडियन्सान बसला आनी हो सांगता आपूण हॉस्टेलान लफडी करतालो म्हणून. वालोर तुका असो बापूय सगळ्यांक मेळो. आमचो बापूय आमकां खूब प्रयत्न केले न्ही, पण मागीर लास्टाक ताणी सामकें म्हणजे थकलोर तो बाबडो. म्हणजे पयलीं म्हाका कितें जाणा, शीक 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 म्हणटाले, तेन्ना शिकोकूच ना. आनी आतां आमी थंडी हातूंत भरपूर शिकता. काल रातच्यान हांव शिको काडीत आहा, आवाजा वरसूनच कळटलें. आयज म्हजो आवाज असो जाला
की म्हाका दिसलेलें की मुकेश की सुनेरी यादे बी केल्यार चड बरो कित्याक नाकी आवाज जाल्यार थंडीन. तर नेक्स्ट आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक हांव आपयता बाब साईश धावजेकर. तुमच्या मुखार नेक्स्ट पार्टिसिपंट जजीस प्लीज नोट साईश धावजेकर. Okay. My name is Saish Dawjekar and I come from the most developed city in Goa, Mapsa. So I belong from a middle class family. Middle class family people, give me some cheers. Woo! Okay. आम्ही आता मिडल क्लास फॅमिलीन आमी जाता बॉर्न जाता सो आमकां बेसीक आतां इनडायरेक्टली शिकता बाबा तुजे कडेन कितें आसा तितून एडजस्ट करपाक शिक. हांव एडजस्ट करता, हांव खूब एडजस्ट करता. जशें की आमची टूथपेस्ट ती घरान आयली सलमान खान आसता, तिका आमी यूज करून करून तारक मेहताचो पोपटलाल पत्रकार अशी जाता. मागीर आमी तेजें कितें म्हणटा मान मोडून उडयता. तरी पूण पिळून पिळून काय येयना जाल्यार डायरेक्ट पोस्टमॉर्टम हांव जाल्यार गोमटीत उडयता हेजी. 2 दीस चलता ती पेस्ट. न्हू कितें उगडूं हांव बेश्टी. मागीर म्हणटा सगळ्यान कॉमन सिनरियो सगळ्या मिडल क्लास फॅमिलीन आसतलो, बाकीच्या फॅमिलीन आसूंक शकता. रिमोट. समज रिमोटची बॅटरी चलना, आमी बेसीक रूल आमी रिमोटची बॅटरी चेंज करना. पयलीं आमी रिमोट चॅक करता. टाप 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 टाप. मागीर आमी सूरज देवताक याद करता भायर वचून. हे सूरज देवता शक्ती दे. वी बिलीव इन सोलर एनर्जी, वी बिलीव इन सोलर एनर्जी. आतां मिडल क्लास फॅमिलीन आमी आसा म्हणजे आमकां बजेट बीन खूब पळोवचो पडटा आनी आमी सगळे पप्पा लोकांकडसून शिकता. म्हाजो पप्पा म्हणटा आमी म्हाल्या कडेन वयताले आदल्या टायमार 10 रुपयान 20 रुपयान केस कट करताले. आतां कितें म्हणटा आतां 100 रुपया लागता. हांव गेलो आनी केस कट केले आनी हांव सद्दां सायडीकसून कट करता केस. आनी हांवें नेक्स्ट भांग दवरलो, न्यू स्टायल आयला न्ही. पप्पा म्हणपाक लागलो खंय केस कट केले तुवें? ते सायडीचे उडयले ते उडयले, शेवाळे कोणी चल्ले रे तुजेर वयरसून? अशें जाता सर. मागीर म्हाका सायकल जाय आसली. धाकटो म्हणून म्हाका खूब गियरची सायकल जाय आसली. सो हांव म्हाका पप्पाक म्हणपाक लागलो म्हाका जाय पापा मातशी सायकल जाय म्हणून. ते नियालान घेतला. नियाल 90% हाडटा. तूं केन्ना तें हाडपाचें चिंतना मरे. आवय हॉरेबल बागी. तुज्या फ्रेंडान 1 लाखाचो प्रॉफीट केलो. पप्पा आमी तुका काय म्हणना मरे. फटॅक फटॅक असो रूम मारला म्हाका आजुनी पळोवंक पडला म्हाका अशें. आनी मागीर म्हाजो एकलो फ्रेंड आसलो. सदल्या ग्रुपान एक फ्रेंड आसता, घरा कडसून कॉल आयलो की हांव कॉलाचेर उलयता. गॅमर रे सारको सोरो गॅमर रे येयल्लो. आनी कोण येतलो सायडीक हॅलो हाय हाव आर यू करत. आनी कितें आमी पिवपाकूच बसोंक ना अजून. तूं पयलीं स्टार्ट जालो. आनी हो म्हाजो फ्रेंड आसा तेणीन एक बायक घेतली. ती चड मायलेज दिता ती बायक. आनी नंबर प्लेट पडली बॉर्न टू रायड म्हणून. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो ब्रो आय अचीव्ड माय ड्रीम, आय ट्रॅवल अ लॉट. आनी तूं पायलट जाला म्हणून. वॉट यू ट्रॅवल अ लॉट. आनी म्हाका इतकें खबर ना सर की बायकर्स आनी पुलिसां मदीं कितें मतभेद आसता तो. सो पुलीस आतां हेल्मेट आसल्यारूच धरता, हेल्मेट नाजाल्यार हारशाक धरता, हारसो आसलो जाल्यार कितें बलदाकूच धरता. म्हाका याद आसा कांय वर्सां पयलीं आमकां सगळ्या पुलीसवाल्यांक सिंगम पिक्चर दाखयलेलें. सिंगम पिक्चरान सुद्दां कितें शिकलो म्हाका खबर ना, बट ते मिश्यो वाडोवपाक आनी चश्मा लावपाक जरूर शिकल्या. सो हांवें म्हाका एकदां धरलो एकल्या पुलीसवाल्यान. तो सिंगम कसो दिसनासलो, तो चिंगम कशें दिसतालो. सो हांवें सांगलें म्हज्या पप्पाक आपयतलो. आपय म्हणपाक लागलो. हांव एका जाणां तेका आपय म्हणपाक लागलो कोणाकूय. मागीर हांवें एकूच नांव घेतलें, थंयसरलो ना जालो तो. हांवें म्हटल्यार नायजेरियन्सांक आपयतलो ना. पोरवरीचो इन्सिडंट याद आयलो ताका. थँक्यू, यू हॅव बीन अ गुड ऑडियन्स. थँक्यू गायज. Sir? Wish you a happy birthday, Papa, in advance. For two wheels, get the best deals. Goa Raji. New bike, aaj hi. Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages.
safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. नमस्कार, हांव प्रदीप शेट एंटीक मार्दोलान तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. जेवणाच्या दुनियेंत तुमकां हांव वेगळो अनुभव दिता. एंटीक मार्दोळ तुमचे आमचे सगळ्यांचे आवडटें एंटीक मार्दोळ. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतली मार्दोळ थाळी नुस्तें जेवात आनी शीत तोंडाक लायात. स्वादिश्ट, रुचकर आनी घरचे जेवणाची याद करून दिवपी मार्दोळ थाळी. सैमीक स्वाद आस्वादाचो वेगळो अनुभव घेवपा खातीर मार्दोळ थाळयेची चव घेवचीच पडटली. गोंयच्या जेवणा बरोबर भारतीय, चायनीज आनी पुर्तुगेज जेवणाची रूच घेयात. वेर्णेचे एंटीक मार्दोळ. आणि तो जो मुद्दो काडलो पळय तो रोड रोलर भोंवडयता पळय, आमचो 21 वर्साचेर भलतेच कडेन रोड रोलर भोंवडयला. हांव सदांच म्हणटा देवाक अनइवन डिस्ट्रिब्युशन ऑफ गॉड म्हणटा पळय तें हें. आतां हे भुरगे 18-16 वर्साचे भुरगे अशे वाडयता आनी अशे येदी खाड वाडयता. हांव म्हणटा देवाक तेजे 1/4 पासून म्हाका जर हांगा तुवें धरलेलें न्हू हांव सलमान खान जाता आसलो मरे, शाहरुख तरी जाता आसलो. थोड्याक इतली हायट. आतां राजेश सर आमचे पळय कितले लांब. हांव पळय कित्याक गरज आसली काय म्हणटा, म्हणजे खंय तरी बॅलन्स आसूं सोड आतां तें आनी नाका. हांव म्हज्या नॅक्स्ट पार्टिसिपंटाक आपयता, तो रेडी आहा. आमचो नॅक्स्ट पार्टिसिपंट ऑफ स्टँडअप राउंड बाप समीर तुमच्या मुखार. भाई बहनों, समय कम है, कम समय में ज़्यादा जो है आपके सामने परफॉर्मेंसेस पेश करना है. सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक और शेर अर्ज करना चाहूँगा. कई बार ऐसा होता है यंग लड़कियाँ जो हैं, लड़कियाँ यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रही हैं. अच्छा, यहाँ पर एक है, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इस बात की बेहद खुशी है. कई बार लड़के लड़की को प्रपोज करते हैं, बदले में लड़की नो कहे तो लड़का आत्महत्या करता है, बुरी आदतें सीखता है. मगर मेरे दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनेगा. अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करें, बदले में लड़की नो कहे, आत्महत्या मत कीजिए, बुरी आदतें मत सीखिए. उस लड़की को ये कहकर वापस आइए, कहिएगा कि कोई लड़की हमें इनकार करे इस बात का हमें गम नहीं. गौर से सुनेगा यंग दोस्तों, कोई लड़की हमें इनकार करे इस बात का हमें गम नहीं. बदनसीब है वो लड़की जिसके नसीब में हम नहीं. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. अब देखिए, इन लड़कियों को जो है काफ़ी आदत है जिम जाने की. लड़कों पर समय कम है, इसीलिए जो है शॉर्टकट में बताना चाहूँगा. लड़कियाँ जो है जिम जाती हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं. वजह क्या है ये बताना चाहूँगा. ही जी 2 आंगसली हाडां आसा न्ही ती दिसपा जाय. हे तेंगे विचार आसता चेडवाले. आनी जशी ती जिमा वयतात भितर तांकां दिसता इंग्लिशीन उलयल्यार चड बरें दिसता. एंट्री केली चलयेन, जिम अटेंडंट टॉवेल दिता आनी इंग्लिशीन उलयता, मैडम प्लीज़ गो टू कॉर्नर एंड लिटल वार्म अप, अ लिटल वार्म अप. वही अगर हिंदी में बताएंगे तो कैसा लगेगा, मैडम थोड़ा कोने में जाके गर्म होके आ जाओ. कोंकणीन सांगत जाल्यार पाडू पडटा, मातशें कोनशा वचून गरम जावन यो गो. टेन्शन वाडटा. आतां तांकां दिसता फास्ट तुमचे मुखार सादर करता. एक डंबेल असो केलो, दुसरो डंबेल असो केलो, बॉडी जायची दिसता. रोखडेच हारश्या मुखार वचून एक डंबेल असो, दुसरो डंबेल असो, हारश्या मुखार बॉडी लँग्वेज पळय. डंबेल असो केला, ही बॉडी अशी कशी भायर सरता तुमकां कांय कळना. 8 वर्सां अफगानिस्तान आशिल्लो, थंय जिमा आशिल्लो. जिमा बॉडी बिल्डींग कांय केलें ना, पळय फॅमिली पॅक हाडलें थंयच्यान. सो आतां थंय अफगानिस्तान पावतकच तुमकां सांगपाक सोदता, खुबशे गोंयचे भुरगे थंय पावतात, नाका जाल्ली कामां करतात. कितें म्हळ्यार थंयच्यान लग्न जावन येतात, काजार जावन येतात. हांव अमेरिकन कंपनी आशिल्लो, थंयच्यान गोरी गोरी पेट्टी चेडवां तीं अमेरिकन कंपनीन. थंयच्यान तो आमगे गोंयचो भुरगो काजार जावन इंग्लीश मॅडम नांव दिलें, हांवें ताका घेवन येयला.
तो स्पेशली एक्चुअली मागे विचार दुसरोच कितें तरी परफॉर्म करपा आशिल्लें, कितें तरी कारण आसा म्हणून हें परफॉर्म करपा लागला. जसो तो भुरगो इंग्लीश मॅडमा कडेन लग्न जावन येयलो, घरा कडेन पावलो, दारारूच त्या चल्याची आवय कितें म्हणटा आयकयात. इंग्लीश मॅडम उबी आसा, तो चलो गोंयचो उबो आसा, दार उगडटा आनी त्या चल्याची आवय कितें म्हणटा आयकयात. बायल्यानीच लग्न जावन येयल काय कितें रे, कुत्र्या भितर सर. इंग्लीश मॅडम, ओ डार्लिंग, वॉट इज दिस मदर इन लॉ टेलिंग. काय ना गो डार्लिंग, कुत्र्या भितर यो म्हणटा म्हणजे वेलकम 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 म्हणटा. घरा कडेन भितर गेले, सासूमाय सुनीची सदांच झगडी चालू आसता. सासूमाय घरगुती गाडयो हितून कांयच प्रॉब्लेम ना, घरगुती गाडयो चलतात. चलो फ्रेंड्सा बरोबर भोंवपा खातीर भायर गेलो, सासूमाय गाळी मारपा चालू. मग गेल्या चेडा मेळ्ळो तुका लग्न जावपाक, दुकरीन खंयची दुकरीन. वॉट इज दुकरीन, कांयच कळना. आय विल आस्क माय हजबंड. सांजू गोवा विचारतलें. सांजचो घोव येयलो, मगे नवी बायल म्हाका बरी च्या करून दितली म्हण येवन खुर्चेर बसना फुडें. हो डार्लिंग, कॅन यू प्लीज टेल मी द मिनींग ऑफ दुकरीन. कोण सांग, डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी. दुकरीन म्हळ्यार काय न्हू, दुकरीन म्हळ्यार फॅट मोटें. इंग्लीश मॅडमान घट्ट लक्षांत दवरलें, दुकरीन म्हळ्यार फॅट मोटें. परतो चेड फ्रेंड्सा बरोबर भोंवपा खातीर चलो भायर गेलो, सासूमाय गाळी मारपा चालू. कपडे म्हणपाचे आसा भितर वच, सुण्या कास्ताची. वॉट इज सुण्या कास्ताची, हें कांयच कळना. आय विल आस्क माय हजबंड. तांचे गोवा विचारता. सांजचो घोव येयलो, येवन खुर्चेर बसना फुडें. हाव डार्लिंग, वॉट इज द मिनींग ऑफ सुण्या कास्ताची. हांव देवा, काल दुकरीन म्हणटाली, आयज सुण्या कास्ताची. कोण सांगता, कोण डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी. सुण्या कास्ताची म्हळ्यार थीन, बारीक. इंग्लीश मॅडमान घट्ट लक्षांत दवरलें, दुकरीन म्हळ्यार फॅट, सुण्या कास्ताची म्हळ्यार बारीक. 1 म्हयनो जालो सासूमाय सुनीची झगडी चलता 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 सासूमाय बन्ना जाली. 8 दीस हॉस्पिटलान उरली. 1 म्हयनो 8 दिसांनी ह्या इंग्लीश मॅडमाक इल्ली कोंकणी कळपा लागली. आनी 8 दिसान सासूमायक मेळपा खातीर जेन्ना इंग्लीश मॅडम हॉस्पिटलान गेल्या तेन्ना सासूमाय खाटीर न्हिदिल्ले आसता पळोवन एक उलयन दिसलें आनी उलयन सोडलें कोंकणीन. हो मदर इन लॉ सासूमाय, तूं पयलीं कितली डुकरीन आशिल्ली, आतां कितली सुण्या कास्ताची जाल्या. आमचो बाब सोहन सावर्डेकर रेडी हा आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट. सो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज अँड वेलकम अवर नेक्स्ट पार्टिसिपंट सोहन सावर्डेकर. काय कॉपी मारना, बेश्टो स्टार्ट बटन मारता कित्याक टायम पळोवपाक म्हाजो टायम बरोबर ना. टायम फक्त कोणाचो बरोबर आसा, मोदीचो. इतली कमळां फुल्ल्या की टायम आनी कोणाचोच सारको ना. लायटीचो बटन मारलो सुद्दां हांवें आतां तेन्ना लायट गेली. टॉयलेटाचो बटन मारलो जाल्यार पोटान आसा तें सुद्दां मोदीक वता. परिस्थिती सारकी गंभीर आसा. परेश बाब, खरें सांगता हांव कोणाकूच ना बाकी. फाटल्या इलेक्शनान कोणेच म्हाका दिवना टाकी. अरविंद केजरीवालाचो सोपूत घेवन सांगता हांव थोडोसो स्वाभिमानी आनी न्हय हांव कोणाचो लाचार. हांव सोहन सावर्डेकार, सावर्डेच्यान तुमकां सगळ्यांक करता नमस्कार. अमित शाह आनी मोदीची अशी परिस्थिती जाल्ल्या की फर्स्ट क्लास येवपी भुरगो डायरेक्ट डिस्टिंक्शनान आयलो भरपूर मेहनत करून आनी मागीर आतां ताच्या बावय बापायन चिंतलां की ताका मेडिकलान धाडपाचो. अशी आतां तांची क्लास घेवपाची आसा. लोक गेल्ले खेपे तांणी सगळ्यांक सांगलें की इतलो एम्प्लॉयमेंट वाडत आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसा. कितलो म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. 2,75,000 इंजिनियर पास जावन भायर सरतात. सुमारे 3 लाख कॉमर्सांतल्यान, 4,70,000 आर्ट्सांतल्यान. सारकें मरे परेश बाब, तुका खबर ना, म्हाकाय स्टॅटिस्टीक खबर ना. बेश्टें फोडून दिवप त्या पॉलिटिशियना भशेन. एक संवय करपाची, कळ्ळें तुका. बिंदास उलोवपाचें, म्हणजे कॉन्फिडन्सान उलयल्यार खरेंशें दिसता. तशें स्टॅटिस्टीक्स हांवें थोडे फोडल्यात. आतां इतल्या भुरग्यांक नवो धंदो खंयचो. पकोडा सगळे तळ्ळे जाल्यार कशें करतले. पकोडा तळ्ळे म्हूण जावचें ना न्ही. तूं हेवटेन पकोडा तळटा, थंय तुजो बापूय तळटा, थंय आवय सायडीन आमलेट काडटा. कोणाक म्हणून धंदो दितले. म्हणजे आतां मुखाल्लो बिजनस येतलो तो मडक्याचो. फॉर्मली सामको ऑफिशियली धंदो येतलो तो मडक्याचो. कित्याक मडक्याचो धंदो येतलो, कारण तो एक असो धंदो जो पुलिसाच्या रेडारान येना. क्लाउड्स आसता मुखार, क्लाउड्सा फाटल्यान जाता तो धंदो. आनी मोदी सांगतलो करो. फक्त कितें ऑफिशियली सांगपाक शकना, कारण अरविंद केजरीवाल आसा. अरविंद केजरीवाल म्हणटलो जिसने जिसने मडका लगाया उसने चंदा देना पड़ेगा. जिसने ओपन लगा, जिसका ओपन लगा है उसको भी देना पड़ेगा, जिसका क्लोज आया है उसको भी देना पड़ेगा. म्हणटकच ही रिस्क आनी कोण घेवचो ना. हो सगळो पड्ड्या फाटल्यान धंदो जातलो. सगळे भुरगे जितले आसा, बरो इंजिनियर, बरो हिशोब करतलो, टाका 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 करून मडक्याचेर बरे नंबर काडटलो. सोयरिक्यो बिरिक्यो सगळ्यो मडक्याचेर. म्हणल्यार आतां एक बिजनस आसा जाल्यार कोणूय आतां चली आपलो घेवन आयलो सोयरिकेक.
बापूय म्हणटलो म्हजे चली खबर आसा तुका एजंटा मरे लोड काडपाक आसता इतलो बरो लोड काडटा शिवर विकातल्यान 2 नंबर ताचे शिवर पास आमचो चलो कमी न्ही आमचो चलो म्हण कितें डीपी पन्ना विचार मोटर पन्ना विचार आठवड्याक 2 पत्ते सकट नंबर घेता अशें सारकें सक्सेस रेट कशें आसतलें आनी व्हडल्यान व्हडलो कोण आसतलो जो एजंट जाता आनी जाचेर IT रेड पडटा तो सामको मिनिस्टर बी आमचो सद्याक आसात ते सोडून घाला आमच्या भितर दवरया आमी कळ्ळें तुका 10 वर्सां पयलीं जर तर तुमकां कोणें सांगिल्लें इल्लोसो काळो 1.5 फूट खड्डो मद्रासी सो दिसपी एंकर जातलो म्हणल्यार तुमकां बिलीव जातलें आशिल्लें ना जावचें नाशिल्लें कळ्ळें तुका पूण आज हें जाता न्हय तशें तो फ्युचराक तेंच बरी पिक्चराचें तुजो सक्सेस कोणाक खबर ना शिकेरकार बाबाक आनी ताकाच खबर आहा राजेश पेडणेकार बाबाक मागीर कळटलें कोचाचो बिचाचो मोटिवेशन बी कांय ना सगळ्यांक सांगिल्लें तुमकां मडक्या सकट आमी पत्ते सकट नंबर दितले म्हणून कशें खेळ्ळ्या ते पळय मुद्दम वचून पळयात आनी हे प्रत्येक गजाली कशें कॉम्पिटिशन आसचें ना आतां पळय उबर ओला आयली टॅक्सीवाल्यांक टेन्शन खूब टेन्शन जाता टॅक्सीवाल्यांक ना आमी रस्तो आडायतले मायनिंगान 10 टायराचे ट्रक हाडटा म्हणले ट्रकवाले रस्त्यार ना हे मडक्या धंद्याक अशें कांय ना कित्याक कल्याण चलता बॉम्बे चलता नवो जर तर एक खंयचो सुरत म्हणून मडको इंट्रोड्यूस केलो वा आनी एक आयलो रे आनी एक बाजार आमकां करपाक मेळ्ळो बरें काम करपाक मेळ्ळें अशें उमेदीर जातले लोक सगळे आनी स्टँडर्ड कसो आसतलो फक्त मडक्या बरोबर न्हय मडको लायता आमचो भुरगो थापटी बरी खेळटा गडगड्याक वता मागीर प्रेस्टिजियस म्हणून एडिक्शन आसता खबर आसतली तुमकां राजेश बाब कॅझिनो मागीर घोड्याचें गॅमलिंग मिनी पळय तांकांय मातसो कॅमेरा दाखय कितले संस्कारी पळय फ्युचर कितलो ब्रायट तो पळय हांगाच कळटा देव बरें करूं प्लीज वेलकम वैभव कवळेकर आमचो लास्ट म्हणजे 10 पार्टिसिपंट ऑफ स्टँड अप राउंड वैभव कवळेकर हा वैभव कवळेकर तुमकां सगळ्यांक येवकार मातसो लेट जालो म्हळ्यार तुमी म्हणटले आयज हांव असो कित्याक गेला फॉर्मल एक्चुअली फॉर्मल कपडे घालप म्हाका आवडना पूण कशें आसा कांय गजाली कडेन फॉर्मल टाळप शक्य ना देखीक लग्न म्हणजे आयजूय म्हाका एक लग्न आसलें लग्नाक गेल्लो लग्न सारकें 10:47 हांव बरो 10:48 पावलो लग्नाक सुद्दां कांय गजाली कश्यो घडटात पळय जाल्यार थंय भटान मंगल अष्टकां म्हणपाक सुरू केल्या कितें आली लग्न गठी समीप नवरा येवोनिया वागरा वादंत्री बहु गलबला न करणे इतलें म्हटलां थंय आसा एकलो उठलो आनी बँडकारांक म्हणपा लागलो आरे वाजयात रे त्या बरोबर दुसरो उठलो तो कितें म्हणपालो वाजयात कितें वाजयात भटान कितें म्हटलां पळय वादंत्री बहु गलबला न करणे म्हटल्यार वादंत्र्यांनी चड आवाज करचो न्ही वाजयात हेज्या कानार पयलीं वाजोवंक जाय मस्त वगी म्हणपालो अश्यो गजाली लग्नाक घडटा म्हणजे डे टू डे लायफान खुबश्यो गजाली घडटा म्हणल्यार पळय आमकां एक नाटकाचो शो आसलो आनी हांव थंय त्या गांवान गेलो नाटक करपाक आनी म्हज्या कडेन एकलो आमच्या गांवांतलो एक भुरगो येयल्लो सामको तोंडान सुबेत कोणाकूय उगी रावना इतल्यान ऑर्गनायझर येयले आनी म्हाका म्हणपा लागले तुमी नाटक वाले हांव आयकत उरलो तुमी नाटक वाले काय म्हणपा लागलो म्हाज्या कडेन एकलो सुबेत भुरगो येयल्लो तो कितें म्हणपा लागलो ना आमी नाटक वाले न्हू आमी नाटक तूं वाले अश्यो गजाली घडटात इश्टान आयज बायक घेवन येवपाक पावलो ना बसीन आयलो म्हणून कशें आसता बसीन सामकी आकांताची गर्दी पूण एक सांगता बसीन प्रवास केल्या उपरांत जिवाक मातशें बरें दिसलें म्हणजे पळय बसींतल्या कंडक्टराक हांव सामकोच मानता म्हणजे तेजी स्टायलूच वेगळी एक कामात वेगळी पॅसेंजराचें लोणचें करप सामान कॅबिनान नाल्यार बॉक्सान घालप गाटयांचेर मातशें तापप आनी लास्ट स्टॉप येता म्हणसर ए डरे 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 म्हणून हाडप ही गांव अभ्यास तुम्ही केन्नाय पळयला बसीन कोणूय भोंवता बसीन जेन्ना कोणूय भोंवता तेन्ना कशें आसता कोणूय पापड जावन बसीन चडटा आनी लोणचें जावन भायर येता ही परिस्थिती आसा बस कंडक्टर आसता पळय तेची एक स्टायल पळयला तुमी मनशांक कशें वळखप ताका बरें खबर आहा बेस बरें खबर आहा मनशांक कशें वळखप बरी जर जाणटी बायल आसत जाल्यार तो कितें म्हणटा आई आगे तूं खंय देवपाची देवळा कडेन मगे मागीर यो बस सिटार बस मगे मातशी मिडियमशी जाणटी आसत जाल्यार तो कितें म्हणटा मावशे तूं खंय देवपाची आ वडा कडेन मगे मागीर अशी उजव्यान राव मगे आनी सामकीच जर नेणटी आसत जाल्यार तो कितें म्हणटा बाय गो तूं खंय देवपाचें आ बस स्टॉपा कडेन मुगो मागीर यो मुगो अशें म्हाज्या देगेक राव ही परिस्थिती आसा आता बसीच्यो गजाली सांगल्यो म्हणून तुमकां कळटा पळय आमच्या थंयतलो एकलो विठ्ठल म्हणून आसा तो आपल्या बायलेक घेवन बसीन प्रवास करतालो सामको हुशार मनीस जाल्यार बसीन आकांताची गर्दी विठ्ठल गेलो आनी एके अनोखे बायलेक घोस्टोन उबो रावलो
घोस्टोन उबो रावलो. हे पळयना फुडें त्याच्या बायलेक सामके जाळ पडले, सामकी जळपाक लागली. इतल्यान बस देवळा कडेन पावली. देवळा कडेन पावली आनी ज्या बायलेक विठ्ठल घोस्टोन उबो रावलो त्या बायलेन परतोन विठ्ठलाचेर एक फाट्ट करून उडयले. बस शांती रावली. विठ्ठल देवलो, विठ्ठलाची बायल देवली. देवल्या उपरांत विठ्ठलाची बायल विठ्ठलाक म्हणपाक लागली, पळयले 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 मरे, दुसऱ्याक चिमटो काडलो म्हणटकूच अशेंच जाता. विठ्ठल कितें म्हणपा लागलो, अगो म्हण हांवें चिमटो काडूकूच ना, हांवें चिमटो काडूकूच ना. बायल कितें म्हणपा लागली ना, तुवें चिमटो काडूंक ना, तुवें चिमटो काडूंक ना, जाणा हांव तो चिमटो हांवें काडलेलो. असली परिस्थिती आसता. इश्टानो कशें आसा, एक प्रुडंट मिडियाचेर जरा हटके नावाचो एक प्रोग्राम लागता. बायलां खातीर वेगवेगळी स्पर्धा आसता. अशें एका महाराष्ट्रान एक चॅनल एक प्रोग्राम शूट करताले आनी एका गांवान गेल्ले आनी बायलां खातीर एक स्पर्धा दवरलेली. खुबश्यो स्पर्धा आसल्यो आनी तितूर एक बायलां खातीर एक स्पर्धा आसली घोवाचें नांव उखाण्यानी घेवपाचें. हय, आनी ती मराठी उलोवपी न्हू, सामकी पेजात मराठी उलयता. एक बायल येयली, तो घोव येयलो, दांत मातशे फुडें आसले, अशी फळी भायर येयली. ती कितें म्हणपाक लागली जाणा, बागेमध्ये असतात गुलाबाच्या कळ्या, बागेमध्ये असतात गुलाबाच्या कळ्या, गणपतरावांचे दात म्हणजे दुकानाच्या फळ्या. उपरांत तो आणि रावला तिचो घोव डायरेक्ट घरा, फुकटची लज न्ही. उपरांत दुसरी बायल येयली, ती कितें म्हणपाक लागली, तिचो घोव मातसो बरें कुट्ट करता म्हणजे मारता. ती म्हणपाक लागली, इवल्या इवल्या हरणाचे इवले इवले पाय, इवल्या इवल्या हरणाचे इवले इवले पाय, विठ्ठलराव अजून आले नाही, पिऊन पडले की काय. ही परिस्थिती. दुसरं उपरांत आणि एक बायल येयली, म्हणजे ती सामकी हुशार. तिचो घोव बीन सामको फ्रॅक्चर आसला तरी आसतना कसली हाका उमेद म्हणून दिवना, तरी तो येयल्लो. ती म्हणपाक लागली, तळ्यातल्या चिखलात लाल कमळ उमजले, तळ्यातल्या चिखलात लाल कमळ उमजले, तळ्यातल्या चिखलात लाल कमळ उमजले. आगे म्हणून काय म्हटले, आगे फुडले म्हण, आगे तळ्यातल्या चिखलात लाल कमळ उमजले, गणपतराव पडले खड्ड्यात, त्याला चौघांनी उचलली. आणि लास्ट जी बायल येयली ती सामकी हुशार. तिचो घोव बीन कोण येवंक ना तरी बरें, तो सालवार बाबडो. तिने कितें म्हटलें, पिशवीत पिशवी प्लास्टिकची, पिशवीत पिशवी प्लास्टिकची, संजय रावांना चड्डी आवडते इलास्टिकची. असली परिस्थिती आसता. खूपशे असे विनोद घडटात गांवांनी. एक दीस कितें जालें, आमच्या थंयसर एकल्यान एक घर घेतलें भाड्याक. हय, आनी त्या घरा भायर एक पाटी लायली आनी तेजेर BA म्हणून बरयलें. आनी 10 दिसांनी हांव त्या घरा कडल्यान वयतालो, परत जर त्या पाटयेर परत MA म्हणून बरयला. हांव चिंतपाक पडलो, MA कशें जालें. अरे 10 दिसां पयलीं BA बरयला, हांव MAचो भुरगो. अरे भुरग्यांचो अजून एग्जामी जावंक ना, मागीर तूं MA म्हणून कशें बरयता. हांव गेलो तेंगेर. अरे हांगा यार म्हणलें, हें कितें 10 दिसां पयलीं तुवें BA म्हणून बरयलें, आतां MA म्हणून कित्याक बरयला. तो कितें म्हणपाक लागलो जाणा, अरे बापया तशें न्हू तें, हांवें जेन्ना हें घर घेतलें पळय तेन्ना म्हजी बायल मेली. आतां हांवें परत लग्न केलां, मागीर हेजो MA आनी BA कडेन कसो संबंद. अरे कितें उलयता तूं, म्हाजी जेन्ना बायल मेली पळय तेन्ना हांवें BA म्हणून बरयलें, म्हटलें कितें बॅचलर अगेन. आतां हांव परत लग्न जालां म्हणटकूच MA मॅरीड अगेन. असली एक सॅम्पलां आमकां खुबशीं गांवांनी पळोवपाक मेळटा. इश्टानो, तुमकां खबर आसा लग्नां वाडल्यात म्हणटकूच सोयरीगत हे प्रकार खुबशे वाडटात. थोडे जर सोयरीगत ह्या प्रकाराचेर बिझनस करता, खुबशे पयशे मेळटात. अशीच आमच्या एका गांवांतल्या भुरग्याची सोयरीक जाली आनी तो आमगेर येयलो आनी म्हाज्या बापायक म्हणपाक लागलो, दादो जाणा मरे म्हाजी सोयरीक जाली, लग्न थल्लें आं. म्हाज्या बापायन म्हटलें बरें जालें, पूण एक सांगता म्हणपाक लागलो, हे पळय लग्ना उपरांत बरें चलपाक जाय जाल्यार बायलेक बऱ्या वायटाच्यो गजाली पयलींच समजून सांगपाक जाय. पोरान मनार घेतलें, गाडी घेतली आनी निट्ट व्हंकलेच्या घरा फाटल्या दारान रावलो. फाटल्या दारान एक जनेल आसा, त्या जनेलान रावलो आनी चिटी बरयली, कितें हांव फाटल्या दारान रावला, बेगीन भायर यो. हांव फाटल्या दारान रावला, बेगीन भायर यो. चिटी जनेलांतल्यान काडली आनी भितर उडयली. 5 मिनटां जाली, भितरल्यान येत ना कोण. 10 मिनटां जाली, कोण येना. 15 मिनटां जाली, कोण येना. 25 मिनटां जाली, कोण येना. 30 मिनटांनी परत एक भितरल्यान चिटी भायर येयली, कितें आतां परत परत असो येवं नाका, म्हाज्या आदी लगीन थल्ला. ही परिस्थिती आसता. इश्टानो, एक कॅमिस्ट्रीचो भुरगो आसलो पळय, तो उतरा पावला गाळी मारतालो, उतरा पावला गाळी. म्हणटकूच एकल्यान ताका कितें सांगलें, तूं एक काम कर, ह्यो गाळी मारपाचें सोड मरे आनी त्या जाग्यार कॅमिस्ट्री वापर. मागीर तो कितें म्हणपाक लागलो ना, मेलो सल्फर डायऑक्सायड, तो कितें बापायचो ऑक्सिजन करता. मेलो लिटमस पेपर खंयचो. गाळी मारपाची संवय तेची बंद जाली. फुडें एग्जामीक मात गाळी बरयना जाल्यार पुरो. देव बरें करूं.